नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. आज मार्केटाची सुरुवात बऱ्यापैकी गॅपअप झाली. क्लोजिंगूय पॉझिटिव्ह आयली. 19,843 निफ्टी इंडेक्स पॉझिटिव्ह उक्तो जाल्लो. 19,775 मेरेन डीप मारून इंडेक्स 19,849 मेरेन हायचेर गेलो. निमाणे निफ्टीन 19,811 सुमार 80 पॉइंट पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 66,428 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपमेरेन इंडेक्स सुमार 261 पॉइंट चढून 66,428 पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात BPCL, पॉवर ग्रीड, कोल इंडिया, SBI लाईफ, HDFC लाईफ, कोटक बँक आणि बजाज ऑटो कंपनीचे शेअर आज चढले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी कंपनीच्या शेअरांमध्ये टाटा मोटर्स, लार्सन अँड टुब्रो, UPL, इंडसलँड बँक, TCS आणि ONGC कंपनीचे शेअर आज अंडर प्रेशर ट्रेड झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो सिएट कंपनीचो शेअर. टायर कंपनीचो हो शेअर मार्केट उक्ते जाताच गॅपअप ओपन जाला. लागी 11% जंप आणि उपरांत कांय प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग आयली. मात शेअरान 5% पॉझिटिव्ह लेवलाचेर क्लोजिंग दिली. कंपनीचो Q2चो रिझल्ट अपेक्षे परस बरो आयिल्ल्यान बाजारात सिएट कंपनीच्या शेअरात जबरदस्त जंप दिसली. FACT हे फर्टिलायझर कंपनीचो शेअर काल 20% चढिल्लो. आज परत कंपनीन 10% जंप मारून इन्व्हेस्टरांक बरो रिटर्न दिलो. 2 दिसां भितर शेअर 35% वयर चल्लो. TCS कंपनीचो शेअर आज नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. वर्क फ्रॉम होम कल्चर बंद करून 2 वर्सां उपरांत परत ऑफिस कल्चरात काम करचे म्हूण TCSन आपल्या कर्मचाऱ्यांक ईमेल केला. तातूंत ड्रेस कोड आणि शिस्तीचोय उल्लेख केला. IT सेक्टरात आज स्मॉल कॅप शेअर बिर्ला सॉफ्टान नवो लायफ टायम हाय गाठलो. बजाज कंपनीच्या क्वार्टरली रिझल्टात प्रॉफिट 30% वाडपाचो अदमास आशिल्ल्यान कंपनीचो शेअर आज पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. रेल्वे सेक्टराची तेजी अजूनय तिगून आसा. इरकॉन कंपनीचो शेअर आज 12% वाडलो. JFL म्हळ्यार जिओ फायनान्स कंपनीचो क्वार्टरली रिझल्ट बरो आयिल्ल्यान शेअर 3% पॉझिटिव्ह उक्तो जालो. उपरांत सेशन सोंपमेरेन शेअरात मोठी प्रॉफिट बुकिंग आयली. कंपनीचे ह्या तिमाहीचे प्रॉफिट 101% वाडले. कंपनीन सुमार 668 कोटी रुपया जोडले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.